विधानसभेच्या पोर्टलार केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री तशेंच नागरी पुरवण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाप दितना सांगले, ज्या लावार्थ्याच्या फॅमिलीक वर्सुकी येणावळीची मर्यादा 5 लाखां परस चड आसा तांणी आपली रेशन कार्डां परतून दिल्यात। 2022-23 ते 2025-26 ते आता मेरेन 14,515 रेशन कार्डां परतून दिल्यात। तातूंतली उत्तर गोंयांत 7,780 कार्डां आणि दक्षिण गोंयांत 6,600 कार्डां परतून दिल्यात। तशेंच कुशावती जिल्ह्यात या वर्सा 135 कार्डां परतून दिल्यात। सगळ्यात चड 11,645 गरिबी रेशेवयली म्हणल्यारूच APL कार्डां परतून दिल्यात। उपरांत प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड PHH 2,579 कार्डां आणि अंत्योदय अन्न येवजण म्हणल्यारूच AAY 291 कार्डां परतून दिल्यात। रेशन कार्ड परतून दिवपा खातीरचे अर्ज नागरी पुरवण खात्याच्या माल कचरेत स्वीकारून खात्यान घाल्ल्या नेमा प्रमाण तांची छाननी आणि रेशन कार्ड धारका वांगडा चौकशी आणि ताचेर प्रक्रिया जाता। एकदा रेशन कार्ड परतून दिले उपरांत लावार्थ्याचे तपशील रेशन कार्ड मॅनेजमेंट सिस्टम डेटाबेसांतल्यान शासना खातीर डिलीट जाता। भौशीक पुरवण यंत्रणेचे PDS सगळे ट्रान्झॅक्शन आधार प्रणाली वरवीं जाल्ल्या कारणान एकदा लावार्थ्यान रेशन कार्ड परतून दिले काय तो रेशन घेवपा खातीर पात्र थारना। ते भायर परतून दिवपा वेळार रेशन कार्ड संबंधित तालुका कचेरीत दिवचे पडटा, देखून रेशन कार्डाचो गैरवापर जायना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।